हांव आसिफ मुल्ला फ्रॉम स्क्वॉड्रन इन्फ्रा मायनिंग प्रायवेट लिमिटेड. आमकां एक दीस कॉल येता फ्रॉम ब्रिगेडियर विशाल वर्मा आनी कर्नल दीपक पाटिला कडल्यान की दे नीड अवर टेक्नॉलॉजी फॉर कन्वर्जिंग मॉनिटरींग. आमकां 2 पारां कॉल येता आनी आमगेले सर म्हणटा की आमकां डायरेक्ट वचपा जाय म्हणून, लायक बेगीनचे बेगीन जितके जाता, बिकॉज तांकां हेल्प जाय आशिल्ली आमगेली टेक्नॉलॉजी थ्रू. आमी थंय रातचे 2 पावता एक्चुअली टनला कडेन आनी आमी आमगेले जे टीम आसा सगळे 9 जाणांची टीम गेल्ली. आमी सगळे वचून कंटिन्यूअस मॉनिटरींग करताले. बिकॉज ऑफ द मॉनिटरींग आमी जे कन्वर्जन जे कितें मुवमेंट जाता काय ना ते बिकॉज ऑफ ड्रिलींग वायब्रेशनाक लागून ते आमी सगळे टायम टू टायम मॉनिटरींग करताले. आनी जे आमगेले सरय दुसरे दिसा पावले तेणी आमकां खूब कॉन्फिडन्स दिलो मिस्टर सिराक जोसेफान की बाबा तुमी जे करता ते सारकें करता. आनी तेंच्यांनी आमकां कंटिन्यूअस मॉनिटरिंगाक जे आमी डेटा घेताले कलेक्ट करताले ते आमगेली जी ड्रिलींग टीम आशिल्ली आनी ती सपोर्टींग टीम आशिल्ली जे भितर काम करताले तांकां तो डेटा खूब हेल्पफूल जालो. जशें की तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की मदीं एकदां ड्रील शिरकोन उरलेलो बिकॉज ऑफ सम रॉक बोल्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स. मागीर आमी वर्टिकल ड्रिलींग स्टार्ट करताले. वर्टिकल ड्रिलींग जेन्ना स्टार्ट करताले आमी जे लिडार सेन्सर्स बी यूज करताले तेजे थ्रू आमी तांकां म्हणटाले बाबा कितको डिविएशन्स ऑफ होल जाता. फायनली आमकां कळ्ळें की बाबा 3 डिग्रीचो डिविएशन जातालो. सो आमी तांकां प्रिडिक्ट केलें आनी तांकां सांगलें की बाबा तुमी जे करता परतून रिअरेंज करा आनी परतून सारकें वर्टिकल 90 डिग्रीचे ड्रिलींग स्टार्ट करपा जाय म्हणून. हे असली आमी टॅक्नॉलॉजी आमी तुमकां शॉर्ट टर्मान आमी तुमकां एक्सप्लेन केलेले आहा. ना आमी म्हणटा रेड होल मायनिंग इज बॅन इन इंडिया न्ही, सो स्टील ही तुमी वापरून आयज तांकां रेस्क्यू करपा वाले. सो कशी कित्याक कशी बिकॉज ऑफ द रेड होल मायनिंग आयज 41 पिपल्सची लायफ आसली. दे आर द लायक द रियल हिरोज. तेंच्यांनी जे अरावंड 4 मीटर कितें 5 मीटर उरलेले जे लास्टाक बिकॉज ऑफ रॉक बोल्ट्स आनी कॉन्क्रिटा लागून ते जिरकून उरताले. आयज समज ते नाशिल्ले जाल्यार ते ऑपरेशन खूब टिडियस जातालो आनी खबर ना आनी कितके दीस लागताले तांकां भायर येवपा लागून. आयज ते म्हणून शकता ते हिरोन्स जे ते हिरोज आसा रेड होल मायन आसा तेंच्यांनी सगळ्यांक वाचयलो म्हणून. थँक्यू. माझं नाव फ्रेंड मुल्ला, हांव आसिफाची भयण. लायक हांव सांगूंक शकता की तेंच्यांनी खूब बरें काम केलां इंडिया खातीर, गोंया खातीर सुद्दां, आनी खूब नांव वयर काडलां तेंच्यांनी. लायक आमच्या पप्पान खूब त्रास काडून शिकयला आमकां. आयज ते आमकां रिजल्ट मेळ्ळे आसा. लायक खूब त्रास काडून शिकयला आनी तुमच्या फुड्यान रिजल्ट आसात आतां. सांगपाचें आनी काय व्हडशी गरज ना. आनी लायक तेंच्यांनी खूब बरें काम केलां. खूब प्रावड आसा तेंचेर. अमोग उडयकार तेजे सुद्दां जे काल आमी तांकां घेवपाक गेल्ली, लायक खूब जाणां आहलीं थंय तेंचें स्वागत करपाक. आनी सेराक जोजफ तांकां खूब व्हडलो थँक्यू म्हणपाक, बिकॉज तेंच्यांनी ऑपॉर्च्युनिटी दिली हें काम करपाक. आनी तेंचे ते टिमीन आशिल्ले खूब सपोर्ट केलो तेंच्यांनी. ओके, थँक्यू. सगळ्यांना नमस्कार. आम्ही आयज हांगासर आसिफ हेचो एक बारीकसो फुलाचो बुके दिवन सत्कार करपाक आयलो. मेन रिजन म्हणजे जो उत्तर काशी अख्ख्या जगान सगळ्यान व्हडलो जो एक इन्सिडंट जाल्लो की बोगद्यान 41 लोक उरलेले आनी तांकां सर्वायव करपा लागून अख्ख्या जगाचें थंय लक्ष आशिल्लें, इंडियेचें आशिल्लेंच. पूण ज्या रेस्क्यू टिमीन थंय आपलो मदत केली त्या रेस्क्यू टिमीन आमचो आसिफ कंटिन्यू जवळ जवळ 10 दीस थंय तेंच्या वांगडा आशिल्लो. तो एक मायनिंग इंजिनियर आनी तेणी तो ड्रोन ऑपरेट डेटा हे करून कितें केलें तो सांगतलोच. पूण आमकां एक मोठी आमच्या धारवाडा पंचायतीक आमी सगळे मेंबर मुद्दम तेच्या घरा येवन ताका फेलिसिटेट करता. कारण येदी व्हडली घटना आमचो गांवचो भुरगो त्या लोकांक सुखरूप भायर काडपाक तेजें सहकार्य लागलें आनी तेजी टीम आशिल्ली पळय तेंचे सगळ्यांचे आमी पंचायतीच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. कारण 41 लोकांक तेंच्यांनी रेस्क्यू केले. ते एक मोठी घटना. हांव आसिफाक सांगता की तेणी आमकां डिटेल सांगचें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.